Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आणि आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्यांचे जोड पालवान आज जवळ आम्ही 27 सनद अंडर ट्रायबल फॉरेस्ट ॲक्टाच्या अंडर आम्ही आज प्रदान केल्ले आसा. अत्यंत एक खुशेची गरज दिसली की हो जो ट्रायबल फॉरेस्ट ॲक्ट जरी ताका नांव सुद्दां जर असलें जाल्यार अदर ड्वेलर्स ॲक्ट हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. हे आमचे डिपार्टमेंट जे आसात किंवा गोंय सरकार जो आसा तो शेतकार तो फक्त कष्टकरी समाज शेतकरी समाज जो आसा तो मुखार वचपा खातीर प्रयत्न करता. म्हणजे येणाऱ्या ह्या 2 महिन्यां भितर ऑलमोस्ट 270 ज्यो परत सनद इश्यू करपाचे आमी डिरेक्शन दिल्ले आसात. म्हाका दिसता बाय 20th नोव्हेंबर आणि 70 सनद ज्यो आसा त्यो इश्यू जातल्यो आणि उरलेले जे आसात त्यो बाय डिसेंबर. हांगा एक प्रॉब्लेम आमकां जाता तो म्हळ्यारूच स्पॉट व्हेरिफिकेशन आणि DLC कमिटी लेवलाचेर एप्रुवल जाल्या नंतर डिमार्केशन जावपाक जाय आणि त्याच्या खातीर जे सर्वेयर जे टीम जी आसा ती खूप कमी असल्या कारणान म्हाका दिसता दिसाक आमचे फक्त 2 ते 3 केसीस आमी तेजे रिव्हेरिफिकेशन करपाक शकता, स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाक शकता. तरी आसतना गोंय सरकारान आज परत एकदा नवी एक एजन्सी जो आमचे सर्वे करून दितले त्याच्या खातीर अपॉइंटमेंट ऑलरेडी टेंडर फ्लोट करून आता फायनान्शियल एप्रुवला खातीर ती पेंडिंग आसा. काल गोंयचे मुख्यमंत्र्यान आज मिटींग घेतिल्ली आसात आणि इमिडिएटली एक्सपेडाइट करून तांकांय ऑर्डर इश्यूज केले नंतर हो जो रिसर्वेचो किंवा जो स्पॉट व्हेरिफिकेशनाचो जो विषय जो आसा तो सुटावो जावपा खातीर खूप मदत जाता. म्हणजे ग्रामसभेक जे एप्रुवल जाय पडटा किंवा ताजे क्लियरन्स जाय पडटा ताजे भितर सगळ्यांनी ग्रामसभेक उपस्थित रावन उरिल्ले ज्यो क्लेम्स ज्यो आसात त्यो एप्रुवल करून सब डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर धाडपा खातीर मदत करचो. जो थोड़ी प्रॉब्लम्स रिमेनिंग हैं कि सर्वे होने में देर हो रहे हैं उसको भी सर अपनी तरफ से और फॉलो अप करके करवाने की कोशिश कर रहे हैं. अभी भी मैं आई तो सबसे पहले सर का ये सवाल था कि जो सर्वेयर और इकट्ठे होने थे उनका क्या स्टेटस है क्या नहीं है. सो आई थिंक व्हाट वी होप एंड व्हाट वी थिंक इज कि जल्दी से जल्दी और सर्वेयर्स भी आएँ जिससे ये काम और जल्दी स्पीड से किया जा सके.